निसर्गी संसारी सरपटा तुझे चरले आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मोगान भवन आनी भयणीनो, जेसूची उतरां ती स्वादीक, जेसूची उतरां ती गोड आनी जेसूची उतरां जिवीत दिवची ती उतरां. आनी ही उतरां पवित्र पुस्तकांत आसात. पवित्र पुस्तकां मारिपात आमी आयकता, पवित्र पुस्तकां मारिपात आमी नियाळ करता. आनी ही उतरां आमच्या जिविताक नवें सांवारतात, आमच्या जिविताक दादोसपण दितात, आमच्या जिविताक बरी भलायकी जोन दितात, आमचें जिवीत समाधानाचें करतात. तर मोगान भवन आनी भयणीनो, ह्या घडये देवाचें उतार आमी आयकूंक, देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक, देवाच्या उतराचो संदेश घेवंक आमकां आमी तयार करया. हें देवाचें उतार आमकां परगट करच्या, हें देवाचें उतार आमकां नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या बाबा MP नोराण्णा खातीर विशेश तरान मागया, ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आनी आमकांय हर एकली जो कोण विविध जाग येता, ह्या देवाच्या उतराक तान येता, ह्या देवाच्या उतराक आशेता, हर एकल्याची भूक आनी तान तो सुमी थांबोवन दी, आमकां आदार दिवं दी. ह्या उतरां मारिपा ताची कृपा सकत आमच्या जिविता वाळोवन दी म्हणून आमी आशेवया, मागया आनी आमकांच ह्या देवाच्या उतराक तयार करया. माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, पयलो अध्याय 22वें आनी 23वें वाक्य. सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंक वारसली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युअल म्हणून आपयतलें. इम्मॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुम्या जिसू, हें उतार आमकां नियाळोंक तुजी कृपा दी. पवित्रत्म्या तूं म्हणजे मुखांतर उलय, म्हज्या खालसांतान उलोवंक म्हाका कृपा दी सुम्या. आनी तस प्रमाणे आयकतल्या हर एकल्यांक तुजें सांगातपणान जियोंक, तुजो अनुभव करूंक कृपा फोव कर सुम्या. आनी जिणेची दिशा तुजे कुशीन बदलूंक कृपा लाबून दी. आमेन. आयच्या दिसा आमी वाचलेल्या वाचपांत पवित्र पुस्तक म्हणटा, इम्मॅन्युअल म्हणून ताका आपयतले. इम्मॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता आसा. आनी थोड्याच दिसांनी आमी क्रिसमस आचरण करता. हर एका वर्सा हांव तो आचरण करता. जर तर म्हाका आनी तुका देव आमचे सांगाता आसा, म्हाका तुजो अनुभव करूंक जाता की म्हणलें एक चिंताप आज हांव तो आठयता. आयच्या चिंतपाचें मूळ जावन आसा, देव म्हजे सांगाता आसा म्हणलें अनुभव करचें जाल्यार कशें. हाव टू एक्सपिरियन्स गॉड. देव आसा म्हणून आमकां सगळ्यांक गुत्त आसा. जायते बुटे आमी आयकलां, जायते विशय म्हाका तुका गुत्त आसा. क्रिकेट म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका तुका गुत्त आसूंक पुरो, पूण ताणें खेळून म्हाकाच सिक्स मारूंक मस्त कश्ट आसा, हे म्हाका बाउंड्री मारूंक कश्ट आसा. पूण म्हाका उलोवंक बरें उलयत, तशें मारिजे, अशें मारिजे, बॉल अशें धरिजे, अशें रावाजे, पुरो सांगयत. ह्या रांदचें जेवणा विशयी आमकां जाय तितलें सांगयत. पूण एक बरें कर रांदिचें जाल्यार त्या अनुभवान मात्र त्या व्यक्तीक रांदूंक जाता. जर तर अनुभव ना, आमकां थियरिटिकली गुत्त आसा, तातूंत कांय व्हडलें आमकां एचीव करूंक या साधन करूंक जायना. साबार जाणांक म्हाका आनी तुका दोश्टी एकच विशय जावन आसा, देव आमच्या सांगाता आसा तर ताका अनुभव करचो जाल्यार कशें. जिविताच्या
कश्टांच्या लारांनी जिवितांत विविध संगती मुजे ते आनी तुजे ते घडता आसतना व्हड सवाल म्हाका तुका उब जाता. हांवें ह्या वेळार देवाचो अनुभव करचो कसो. हर एका दिसा म्हज्या दिसपट्ट्या जिवनांत देवाचें हजरपण हांवें तुवें, देवाचो मोग हांवें तुवें, देव म्हजे सांगात आसा म्हणल्यार हांवें तुवें अनुभव करूंक साध्य आसा गी. एक सवाल, एक नियाळ म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आयच्या दिसा मोगाच्यानो. म्हजो आनी तुजो देव इतिहास असो देव न्ही, म्हणजे इट इज नॉट ए हिस्ट्री. तो जो पयलीं आसलो, आतां आसा आनी मुखारय आसतलो. त्या देखून आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा इट इज अ गुड न्यूज, गुड हिस्ट्री म्हूण सांगना आमी. कित्याक म्हळ्यार आतांय मुखारी तें सदांच बरेपण करचें समाचार जावन आसा. त्या देखून मुजे थंय आनी तुजे थंय सर्वेस्पर देव आतांय उलोवन आतांय संबंद दवरूंक शकता, मुखल्या दिसांनी संबंद दवरूंक शकता. पयलींच्या पवित्र पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आदल्या पोरण्या सल्ल्यांत सर्वेस्पर देव तो अनुभव साबार जाणांक विविध रितीनी जाता, विविध रितीनी जाता. आमी पळयलें जाल्यार मोयजेक सर्वेस्परा देवाचो अनुभव जाल्लो, त्या जळत्या बोल्याच्या मुखांतर थंयसर ताका अनुभव जालो. तो ताजे लेगीत उलयलो आनी त्या दिसा तावन ताजें चिंताप आसूं, ताजे करण्यो आसूं विशिश्ट जाल्यो. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत, गणनाच्या पुस्तकांत 22 अध्यायांत आमी थंयसर एक पळयता, बाल म्हणलो एक प्रवादी आसलो. तो देवा कडेन बरो संबंद ताका आसलो आनी सर्वेस्परान नाका म्हूण सांगल्यार थंयचो बालक राय ताका भारी व्हडलें आमिशा, ह्या बरें ताका तें दिता हें दिता म्हूण सांगता आनी थवळ ताका या म्हूण जाता. व्हडली तो इतलो वत्ताय नापयता आनी येता म्हणटा. आनी गाडवाचेर बसून वता आसतना गाडव ते मुखार वता आसतना एक कडेन रावता, मारता वो बालाम ताका मारता, कित्याक म्हाका उपाद करनासाय म्हणून. अनेक कडेन आनी एवटी फडक्क करून बसता. तिसऱ्या बोटी मारल्या उपरांत तें गाडाव ह्या बालामा लागीं उलयता, तूं म्हाका कित्याक मारताय. आनी बाला म्हणटा तूं म्हाका कित्याक खेळयताय. गाडाव म्हणटा इतल्या वर्सां हांव तुजी सेवा केली, हांवें तुका कितेंच उपाद करूंक ना, तरी म्हाका ह्या रितीर कशें करताय. देखून बाला म्हणटा जर हांवें तुका इतल्या वर्सां जावन आसा, तूं म्हाका कित्याक अशें खेळयताय, रावताय बसताय उरताय खाल्याक अशें करताय. आनी थवळ सर्वेस्परसो दूत थंय आसचो बाल म्हाका देखूंक शकता. सर्वेस्पर देव ताचे दोळे उगडटा आनी सर्वेस्परसो दूत थंयसर मुखार रावल्लो ताका दिसता. आनी तो सर्वेस्परसो दूत म्हणटा हांव तो मुखार आसलो तलवार काणगोन. जर तर त्या गाडवान तुका आडायनातल्या तिशीनिशीन वचून आडवना जाल्यार तुका हांव खातरन्स घालता आसलो. आनी थवळ दोळे उगडलो, वो बालम प्रवादी म्हणटा म्हजी चूक जाली, म्हजी चूक जाली. पळय हांगासर सर्वेस्परा देवाचें हाजरपण एक मन जात उलयल्ल्या वरवीं आनी थंयसर जाल्ल्या घडिता वरवीं आनी थंयसर बालमाचे दोळे उक्ते जाले. गाडवाक तो देवाचो दूत दिसलो तरी बालमाक दिसून येतलो. आज आमच्या समाजांत थोड्यांक देवाचो अनुभव जाता जाल्यार उरल्यांक जाताच ना. आनी अशेंच आमच्या समाजांत आज हांव आनी तूं क्रिसमस आचरण करता आसतना म्हाका आनी तुका देव म्हजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसचो निजायकी अनुभव जाता गी. ह्या थोड्यांक मात तो अनुभव जावन आसा गी, ह्या म्हजे थंय अनुभव जावची गरज आसा गी. म्हणलें म्हाकाच सवाल हांवेंच विचारूंक जाय मोगाच्यानो. सावलाक पयलें मागीर तो पावल जाता. सावलाक सर्वेस्पराचें अनुभव जाल्लो ताका धर्नीक शेवटिल्ल्या वेळार. सामुएलाक सर्वेस्पराचो अनुभव जाल्लो न्हिदोन आशिल्ल्या वेळार.
सर्वेस्पर देव ताजे लागीं उलयता आनी साबार प्रवाद्यांक साबार रितीन सर्वेस्पराचो अनुभव जाता आनी आयचे वचपन आमी पळयता देव म्हणटा इम्मॅन्युएल ह्या स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्मता आनी ताका आमी इम्मॅन्युएल देव आमचे मदें आसा म्हणल्यार अर्थ ताका दितात. जर तर हांव आनी तूं क्रिसमस आचरण करता पूण म्हाका आनी तुका देव मुजे मदें आनी तुजे मदें वस्ती करना आसा आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सदांच आसा म्हणून अनुभव म्हाका आनी तुका जायना जाल्यार इतलीं वर्सां हांवें आनी तुवें क्रिसमस आचरण केल्ल्याक अर्थ कितें म्हणलें सवाल म्हाकाच म्हज्या कोशर्दाक आनी तुवें तुज्या कोशर्दाक हर एकल्यानी आमच्या आमच्या कोशर्दाक इसारचें जाल्लें व्हड एक सवाल जावन आसा. देव बाप प्रवादी मुखांतर लोकां लागीं उलयलो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन लोकां लागीं उलयलो आनी जेजू क्रिस्ता उपरांत पवित्र आत्मो मनशां लागीं विविध रितीन उलोवन आसा. पूण त्या गायने उलोवचें जाल्यार खंय तावन मूळ येता गे म्हणल्यार सवाल खंय तावन ते उलयतात. देव बाप हांव तूं जाणाव सगळो सृश्टीकर्त. जेजू म्हणटा ह्या संवसाराक घेवन उलयत आसतना सांजुवांच्या 5व्या अध्यायांत 19वें वाक्यान म्हणटा जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळयोवन पूत करता शिवाय आपले सक्ती पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता. म्हळ्यार देवा बापाचें हाजारपण देवा बापाचो अनुभव जेजू निरंतर जोडून आसलो आनी त्या देखून जेजू म्हणटा जें कितें बाप करता तेंच हांव करता तें कितें पळयता तें हांव करता. आनी थंयसर आमकां कळटा स्वामी जेजू सदांच सर्वेस्परा बापाच्या अनुभोगांत जिवन आसलो. आनी पवित्र आत्म्या विशयी आमी पळयता सांजुवांच्या 16व्या अध्यायांत 13वें वाक्य म्हणटा सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पवयतलो. तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना आपलें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. हांगासर पळया पवित्र आत्मो खंयसर तावन घेता. पवित्र आत्मो म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा तो मुजे तावन घेवन आसा आनी जें कितें मुजे तावन घेता तें तुमकां दिता तें तुमकां शिकयता. आनी हांगासर आमी पळयता देव बाप देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो एकामेकाच्या सांगातपण भोगून आसात आनी त्या देखून एकामेकाच्या सांगातपणान एकामेकाच्या एकवटान ते आमचे लागीं सर्वेस्पर बाप स्वामी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो मुजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवन आसा. जर हांवें आनी तुवें असलो अनुभव भोगूंक जाय हांवें देव बाप देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो मुजे सांगात आसा म्हज्या कुटुंबांत आसा म्हज्या समुदायांत आसा म्हज्या समाजांत आसा हांव हर एक घडी हांव आनी तूं भोगूंक सकांगी. आमचें तेवटेन साध्य गे म्हणलें चिंताप आमकां उद येवचें तें सास. तर कशें तरी हांवें हो अनुभव जोडूंक साध्य आसा. पयल्या सुवातेर हांवें गुमान दवरय जाय. हांव टू पे एटेन्शन. जर तर हांव एटेन्शन म्हजें ह्या गुमांता विशयी ना जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचें देव ताचो अनुभव करूंक असाध्य. आमच्या मुखार थोड्यो थोड्यो मुस्तू संगती घडटात तरी पूण आमकां गुत्त आसना कित्याक हांव आनी तूं त्या संगतीक गुमान दिना. जायत्यो संगती म्हाका आनी तुका गुत्त आसात संवसारार जावच्यो आसात. आमच्या मुखार शेजारा घडटात
या आमच्या कचेरीन घडतात, या आमच्या तर रावच्या वस्तीकडच्या त्या शहरांत घडतात. खेदळा हांव आनी तूं त्या विचारांक गुमान दिवन आसां थवळ थंयसर कितें जाता खालें जाता म्हूण कळटा. तशेंच देव आमचे मदें आसा आनी देव कितें करता म्हणल्या विशयंत हांवें आनी तुवें गुमान दवरल्यार मात्र म्हाका आनी तुका जावच्या गणिता विशयन कळटा. पृथ्वी भोव सुंदर आसूंक पुरो, पूण हांव आनी तूं इतलें बिजी गी, इतलें काम आसा गी, इतलें टेन्शन गी, ह्या पृथ्वेच्या सोबाय विशयंत हांव आनी तूं केंद्रीकृत करना. पूण एक कवी कडेन सांगल्यार तो पृथ्वेक अशें वर्णिता की विशेश रितीन वर्णिल्ली कविता हांव आनी तूं जाणाव. खंयत हांव तें कविता उपजाता, कविता उपजाता ताच्या काळजांत हांव ताणें हे परिसर अनुभव केल्ल्या वरवीं ताच्या अनुभवाची उतरां तो एका कवना रुपार, एका स्टोरी रुपार, काणये रुपार एक बरोवंक शकता. जर तर एका संवसारीक संगतींत अनुभव नासतना कितेंय करूंक जायना जाल्यार हांव आनी तुवें अनुभव देवाचो केल्ल्या करीत ताचेर गुमान दिल्ल्या करीत हांव आनी तूं अनुभव ताका करूंक शकना. त्या देखून पयलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार, हांव सर्वेस्पर देव म्हजे बरोबरी आसा म्हणलें गुमान दिता हांव गी. जर तर म्हज्या आनी तुज्या एकदम बिजी शेड्युलार, मस्त काम, मस्त टेन्शन, कुटुंबाचें तें हें पुरा काम, तर सर्वेस्परा देवाचें हजरपणू हांव आनी तूं भोगूंक अनुभव करूंक शकना. दुसरें, आमकां निरीक्षा आसा जाय, एक्सपेक्टेशन आसा जाय. देव हांगा आसा, हांव उलोवचें आयकता, अरे त्या मुखांत करता, ह्या मुखांत करता, म्हाका एक एक्सपेक्टेशन जायचें, निरीक्षा जायचें. अरे कितें पुरा म्हज्या जिवितांत आतां घडटा, देव खालें पुरा करनासता म्हणलें म्हाका एक एक्सपेक्टेशन जायचें. जर तर म्हज्या जिवितांत असली एक निरीक्षा ना, म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचो अनुभव करूंक जायना. ह्या देखून हांवें आनी तुवें ह्या सर्वेस्पराच्या अनुभवांत वाड्याचें जाल्यार हांवें आनी तुवें निरीक्षा दवरची मस्त गरजेची. आमी जर तर आमकां एकलो येवंसो आसा म्हूण चिंत्या, कोण गे एकलो आमचो सैरो येता आनी रातीक एक येवन पावसो म्हणून, थवळ आमी खालें दवरता, निरीक्षा दवरता, आयो येता कोण ना म्हणून. रातीक खाले की पेटो भोगले रे, आयलो कोण ना म्हणून आमी चिंता. अरे पेटो भोंगता पळय, आयलो गी म्हणून, हो तिसल्यान एक वेहिकल गेले, आयले गी म्हणून आतां पळय म्हणून. निरीक्षा जर तर निरीक्षा ना जाल्यार गम्मत करून न्हिदून आसता. खालें जाल्यार आमकां कोणाक गुत्ता, कांय गुत्तना. तस प्रमाणे सर्वेस्पराच्या हजरपण, सर्वेस्पराचें सगळ्यांनी व्याप्त आसा, तो वावर करनासा म्हणलें, तो आमचे मदें आसा म्हणलें हांवें आनी तुवें निरीक्षा करचें मोगाचें न्हू, मस्त गरजेचें. तिसरें, सर्वेस्पर देव म्हजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसा म्हणलो भावार्थ म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. जर तर असलो भावार्थ ना, हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जायना. देव खंय दिसना न्ही गे, खंय आसा म्हळ्यार खंय दिसना. म्हजे थंय आनी तुजे थंय तसलो एक भावार्थ, मूळ भावार्थ आसा जाय. त्या देखून आमी पळयता हेब्रेवकारांनी बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा, भावार्थ विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पतयेसाय. आमी त्या देखून कितें जायचें? तिसरें, देव आसा, तो आसा आनी म्हाका प्रतिफळ दिता म्हणलो भावार्थ म्हजे लागीं आसा. असलो भावार्थ अशें लोक सबार जाण जियोवचे आमी पळयता आनी ते सवाल करतात देव खंयसर आसा. कित्याक ते सवाल करतात? कित्याक म्हळ्यार तांणी अनुभव करूं ना. म्हजे लागीं थोडे विचारतात, खाली जिवितांत घटना जाल्ल्या कुडले
खंयसर आसा देव तूं आसा म्हणटा खंय दाखय पळया कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती अनुभव करूंक शकना आनी म्हजो अनुभव ताका सांगल्यार ताका कळीच जायना. जर तर हांवें उज्याक एक हात घालो जाल्यार उजो कितें म्हळ्यार म्हाका बरो अनुभव आसा आनी एका व्यक्तीक सांगल्यार हांव वय गी तशें जाता गे हांव वय जाता जावंक पुरो म्हूण पूण ताका अनुभव ना. जो कोण अनुभव आसा तो मात्र जाणा जाता ताचो एक परिणाम कितें म्हणले विशय. एकलो मनीस हांतुळणार आसल्या मनशाक पिडेस्त मनशाक हांतुळणार पूण तें कितें म्हणलें ताका अनुभव आसा आनी तो इमिडियटली ताका कॅच करून कळटा. पूण आनेका व्यक्तीक ते कशें सांगल्यार हां वय गी मुखार बारी रडलेल्या बरी बेजार केल्ल्या बरी केल्यार ताका एक्चुअली कांय बेजार जायना आनी एक कडेन गंमत करनासता. त्या देखून म्हाका तुका अनुभव जायचे जाल्यार मुळाव्या रितीर पयल्या सुवातेर हांवें तुवें देव एक आसा देव आसा हांवें सांगलें उज्याक हात गेल्ले अनुभव म्हाका जाल्यार आळे साहेब बारीक कशें जाता म्हणटा. एकल्या मनशाक उज्याक उजो तो पळोवना जाल्यार चिंत्या त्या मनशाक उज्या विशयी गुर्तू ना हां वय गे खंय आसा उजो म्हणलो तूं ना म्हणून का. त्या खातीर देव आसा देवाचें हजरपण आसा आनी ताचो फळ मेळटा म्हणलो भावर्थ म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक आसा. इतलें मात्र न्हय देव म्हजो आनी तुजो खरोच जावन मोग करता तो आमचे लागीं उलयता म्हणून हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. उलोवचें म्हणटा आसतना साबारांक सवाल येतात खंयसर उलोवंक साध्य आसा. देव आसा खंय उलयता खंय काले उलयता एक खंयसर उलयता तें पयत पुस्तक प्रवाद्या मुखांत उलयलें जेजू मुखांत उलयलें म्हूण हांव तूं सांगूंक पुरो. साबार पोटी म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं सर्वेस्पर देव उलयता विविध रितींनी म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. म्हजें आनी तुजें खालें जालां म्हळ्यार आमचें सिलेक्टीव हियरींग म्हळ्यार थोड्या सांगते मात्र हांव तूं आयकता त्या मात्र आमकां कळटा थंय मात्र आमकां अटेन्शन आसता. पूण सक्कडी सांगतीनी हांव तूं आयकना कित्याक म्हळ्यार संवसारीक सांगतीनी इतलें हांव तूं बिजी आसा ओंगी आमचे घरांत तें आयकूंक असाध्य म्हणलें बरें बगता. त्या देखून जिजू म्हणटा सांजू हांवच्या 8व्या अध्याय 47 वाक्यांत देवाचीं भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात पूण तुमी देवाचीं भुरगीं न्हय देखून तुमी कान दिना. तर 2 वर्ग जिजू थंयसर सांगता. एक देवाचीं भुरगीं ताचो थाळो कान दितात. देवाचीं भुरगीं न्हय जाल्यार संवसाराच्या ताळ्याक कान दितात देवाच्या ताळ्याक कान दिनात. त्या देखून हांव आनी तूं सर्वेस्पराचो उलयल्लें आयकूंक शकना जाल्यार विविध रुपांनी उलोवंक पुरो पृथ्वे मुखांत उलोवंक पुरो आनेकल्या इश्टा मुखांत उलोवंक पुरो आनेका व्यक्ती मुखांत उलोवंक पुरो म्हज्याच जिवितांत एक घडीत घडोवन उलोवंक पुरो सर्वेस्पर देव विविध रितींनी उलोवंक पुरो. तरी पूण तो सर्वेस्पराचो थाळो म्हणून म्हाका पारखूंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका सर्वेस्परा देवाची म्हाका वळख ना ताजे वडेन संबंध ना. आनी त्या देखून जर तर हांवें सर्वेस्पराचो थाळो म्हणून हांवें तें वळखचें जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचें भावर्थ आसा जें मात्र न्हय ताजे कडेन लांब काळाचो संबंध आसा जें एकच फुटी आमकां कळना. आतां आमी चिंतया आमी सदां एकल्याचो थाळो आयकता पयस तो न्हू ल्हानशे गोश्ट आलेले अरे ओ तो न्ही ताचो ताळो न्ही म्हणटा तेंच त्या मनशाचो थाळो आमकां गुर्तू ना कोणाचो ताळो म्हणून आमकां खंय कळटा. त्या देखून देवा लागीं हांव तो लांब कितलो लांब संबंध दवरता ओंगी कितलो ताजेर भावार्थ दवरून येता ओंगी थवळ हांव तुजो थाळो स्पश्ट तरान आयकूंक शकता. त्याच प्रमाणे देवाच्या रस्ना मुखांतर आमी ताचो अनुभव करूंक शकता. चिंतया डायमंड्स हांव तूं मस्त खुशी भांगार डायमंड्स खंयसर आसा पृथ्वेच्या कितलेशा फिटी भितर कितलेशा मिटर कोंडल्या उपरांत तें डायमंड आसा. कोण करता कोण करून दिता. विज्ञान म्हणटा त्या असल्या कारणां वरवीं तें एक डायमंड जावन परिवर्तन जाता. कोण तें कारण ताका तें कारण मूळ तत्व ताच्या फाटल्यान कोण आसा कोण आसा. जर तर व्हडले एक गुडे दोंगर आसात
मकान तुका ते गुडे दोंगर करूंक साध्य आसा? खंडीत साध्य ना. ते सोबायची पृथ्वेचे विविध रिती, ती सुबी सुबी सुकणी, विविध कलराची सुकणी मकान तुका सृष्टी करूंक साध्य आसात? खंडीत नात. ताच्या फाटल्यान एक सृष्टी करता आसा. केदाळा ह्या सृश्टेक हांव गुमान दिवन पळयता आनी त्या सृश्टे फाटल्यान आसची सोबाय हांव सांगता आनी सर्वेस्परा तुजे कसली एक महिमा म्हूण हांव वळखता. थंयसर हांव सर्वेस्पराचें हजरपण हांव तुका वळखूंक शकता. सर्वेस्पराचें आमचे मदें आसा आनी तो असलें पुरा करना असं म्हणलें अनुभव करूंक हांव तो शकता. सबार पोटी विविध गणितांनी हांव तूं सर्वेस्पराक वळखता. जिवितांत थोडीं गणितां घडटात. नाका सगळ्यांक गुत्त आसचें एक कोरोना पिडा म्हूण आमी सांगता. ह्या कोरोना पिडाय वरवीं कितले लिसांव मकान तुका मेळ्ळां. पिडे वरवीं कश्ट जाल्यात, मोन पावल्यात पुरो समाज. तेच प्रमाणे त्या पिडे मुखांतरी सर्वेस्पर देव मुजे लागीं आनी तुजे लागीं कितें उलयता. पवित्र पुस्तकांत आमी पोरण्या सोल्यांत पळयलें जाल्यार इस्रायलकार चलवत आसतना ते विचारनासले कित्या खातीर हांव चलवता. आनी थवळ सर्वेस्पर देव प्रवादी मुखांत उलोवन आशिल्लो ह्या कारणा खातीर असलें जिवितांत तुमच्या घडीत घडोवन आसा. सर्वेस्पर देव त्या चलवणेंती, त्या कश्टांती, त्या बेजारायांती, त्या दुखांती सर्वेस्पर देव त्या घडिता मुखांतर मनशा कुळा लागीं, मुजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता आनी अनुभव करूंक सांगता. अनुभव करूंक सांगता. जावं करो सूर्यो सकाळीं उदयोन येता. कसो तो उदयोन येता ते पृथ्वी कितले सुबीत दिसता. आतां सूर्य बुडटा कितले वर्णेक कोणें साध्या. थंयसर हांवें तुवें देवाचो अनुभव करूंक साध्य आसा मोगाच्यानो. कित्याक तो सूर्य उदोवच्या या बुडोवच्या बरें करूंक खंयच्या विज्ञानकी जायना. कसो तो बुडटा बुडले बरें दिसता, कसो तो उदयोवचे बरें दिसता म्हणून सिस्टमॅटीक स्टडी करून विज्ञानी सांगतात. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार जावं दी, थंयसर आसचे ग्रह जावं दी, पुरा गोवन तसा त्या देखून तशें दिसता. ते स्टडी करून सांगता शिवाय ते उपजोवंक जायना. सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तुवें त्या मारिफात ताची मान कृत्यां वळखूंक, ताचें हजरपण हांवें तुवें जाणा जावंक साध्य आसा. ताजी महिमा जाणें जावंक साध्य आसा. जावं करो भयंकर बळिश्ट व्यक्ती आसात, हंकार वयर हंकार बळिश्ट आसात आनी तसल्या व्यक्ती वयर एक अस्कत व्यक्ती पूण ताचें तें नीत आसा आनी तो जिखता. थंयसरी हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें हजरपण, सर्वेस्पर देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमकां पळोवंक कळटा मोगाच्यानो. दिश्ट मुजी आनी तुजी जायजे शिवाय देवाच्या कृत्या त्या बळिश्ट मनशा वयर, प्रभावी मनशा वयर एक अस्कत मनीस सत काणून तो जिखता जाल्यार ती निंगी देवाची एक वर्ती करणी म्हणलो अनुभव हांवें सोडूंक जाय. केदाळा म्हजी दिश्ट त्या वयर ना, दिश्ट त्या वयर ना. थवळ म्हाका तो अनुभव जाता आसतना मोगाच्यानो म्हज्यान तुजी दिश्ट हांवें तुवें बरी करूंक जाय, मुखार करूंक जाय, बऱ्याक चिंतूंक जाय. कितें बरें आसा तें केवळ सर्वेस्परा देवा मुखांतर घडटा आनी कितें वायट आसा तें सर्वेस्परा देवा साथ न्ही मोगाच्यानो. आमी मुस्तपणी सांगता खाली धर्मीक मुखेल्या मुखांतर या म्हळ्यार खंयसर रिट्रीटीक वता गी, खंयसर घडलें मागणें जाता गी, खंय एकलो मुखेल एक व्यक्ती आसता गी, या मुखेल मंत्री जावं करो, या व्हडलो प्रभावी मंत्री आसा जावं करो, खंयसर की थंयसर मात्र आमकां थोडो अनुभव म्हूण आमी चिंता. आत्मीक चिंतन पळोवचें जाल्यार हर एका धर्मांत कोण मागण्याचो प्रभावीत व्यक्ती आसा थंयसर गेल्यार देवाचो अनुभव जाता म्हणून हांव तूं चिंतून आसा. पूण उडास दवरया मोगाच्यानो देवाचो अनुभव सामान्य व्यक्ती मुखांतरी जावंक साध्य आसा. थोडे फावटी म्हज्यान तुज्या जिवितांत कोणगी वळख नातुलो येवन आंज्या बरी येवन म्हाका तुका सही करता. आमकां चिंतूंकच ना अले घडीत एक जायत कोणगी तो मनीस गुर्तूच ना. खंयच तर तो येता म्हाका तुका सही करूंक एक परकी येता.
हांव तूं वळखता गे मोगाच्या न्हू हांव तूं मस्त उडे म्हणटा हे देवा त्या एका मनशा आल्यान हांव सक्सेस जालो न्ही त्या मनशा वरवीं देवाचें हजारपण देवाचे सकत देवाचो प्रभाव हांवें तुवें जाणा जावंक जाय जर तर जेजू सांगता आसल्या त्या जुदासाक ताजे भितर सैतान प्रवेश जावंक शकता तर मनशा थंय देवाचे सकत प्रवेश जायना गे मोगाच्या न्हू जर तर आमी म्हणटा सैतान ताचे थंय प्रवेश जालो आनी जेजूक ताका धरून दिलें आनी ताका आखरेक तो डेस्पेरेट जालो आनी ताणें जीवघात केलो म्हूण हांव तूं सांगता तर सैतान एका मनशा थंय प्रवेश जाता तर देवाची सकत त्याच प्रमाणे हर एक मनशा थंय प्रवेश जायना गे मोगाच्या न्हू जर तर देवाची सकत प्रवेश जाता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोणी कुमकेसो हात दिता जाल्यार तो मनीस न्ही मोगाच्या न्हू बगार देवाचे हजरपण देवाची सकत हांवें तुवें वळखूंक जाय कित्याक तो देव म्हाका आनी तुका तो सही करूंक एका व्यक्तीक एका आंज बुडवे बरी धरता कित्याक ताजे सकत त्या मनशाचेर वता आनी तो मनीस म्हाका आनी तुका सही करूंक येता मुस्तपुटी हांव आनी तूं केवल त्या मनशाक हांव तूं वगळशिता त्या मनशाक आमी आर्दन या ताका म्हत्व दिता पूण ताज्या फाटल्यानच्या देवाक ताज्या हजरपणाक देव आसा म्हणलें अनुभव करूंक हांव तूं फाटीं सरता मोगाच्या न्हू त्या खातीर हांव तूं सबार पोवटी देव आसा म्हणलें अनुभव करूंक शकना जेजू क्रिस्तान म्हणलें आसा खंयसर दोगां वा तेगां म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणलो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणजे खंयसर आराधन जाता खंयसर बरेपण घडटा थंयसर हांव आसा म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर आसा देव खंयसर बरेपण घडटा थंयसर आसा देव आनी जर म्हज्या सक्तेन या तुज्या सक्तेन हांवें तूं कितेंच बरेपण करूंक शकना केदाळा दैवीक सकत म्हजे ते आनी तुजे ते आसा तवळ हांव तूं बरेपण करता जर तर हांवें तुवें केलें बरेपण आनेकलें तें पळोवता जाल्यार तें देवाची महिमा देव आमचे मदें आसा म्हणून अनुभव हांवें तुवें जोडूंक जाय मोगाच्या न्हू तेच प्रमाणे पळयत पुस्तक म्हणटा सांजोवाच्या पयल्या अध्यायांत सांजोवाचें पयलें पत्र 6 अध्याय 15वें वाक्य म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराची वळख जाय ज्या मोगाच्या मुस्तुबडे म्हाका आनी तुका वळखूच ना जर तर आमकां मनीस सही करता त्या मनशाची वळखूच ना जाल्यार कोणें केलें म्हणून आमकां गुतूच तसा ना तशेंच जेजूची वळख म्हाका आनी तुका आसा गे म्हणलें आनी एक सवाल आनी ताका पळयत पुस्तक म्हणटा जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता पळया जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता आनी तोय देवा थंय जियेता म्हळ्यार जेजूक हांवें तुवें देवाचो पूत म्हणून वळखूंक जाय आनी मुंदरसो म्हणटा अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला त्या देखून पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें वळखा जाय कोणाक वळखा जाय देवाक वळखा जाय जेजूक वळखा जाय आनी पळयत पुस्तकांत वळखुचें जाल्यार कशें म्हणलें एक सवाल येता मोगाच्या न्हू हाऊ टू नो जिजस जेजू कशें हांवें तुवें कळीत जावचें जेजूचें कशें ताका जाणा जावचें पळयत पुस्तकांत सांजोवाच्या 14व्या अध्यायांत 21वें वाक्य अशें म्हणटा म्हजे उपदेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो केदाळा जेजू ताची वळख म्हाका आनी तुका करून दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळा तो म्हाका विधेय जाता थवळ हांव ताका म्हजी वळख करून दितलो परत वचता थंय कित्याक म्हळ्यार भोव गरजेचें मुस्तुपुटी आमचें चिंतापत्र दुसरें देखून हें वाचून हें परत वचता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो बाप मोग करतलो आनी
त्याच वाक्यान म्हणटा मोग म्हळ्यार कितें म्हजे उपादेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता. सो उपादेश पाळचे ताका विधेय जावचें म्हळ्यार ताचो मोग करचें आनी मोग केल्ल्या वेळार ताजी आमकां तो वळख करून दिता ताजो आनी ताका म्हजी वळख दितलो म्हणटा. आतां पयत पुस्तक 6 मत्तेवाच्या 3 अध्यायान 15 आनी 17 वाक्यांतून आमी पळयता. थंयसर एक गणित आमी पळयता. जेजू स्नान घेवंक म्हूण थंयसर वेता आनी जुआंव म्हणटा च्या म्हजे लगेच स्नान घेवं सोदवें न्ही च्या तूं देवा सोबत म्हजे गेल्यार स्नान घेताय. पूण जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रत्व एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो आनी तेद्वा आकाशांतल्यान एक थाळो ये पर्यंत आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. केदाळा पारवो येवन तो थाळो आयकता. पयलें जेजून थंयसर स्नान घेतल्या उपरांत हांव वाक्य परत वाचता. जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. सर्वेस्पराच्या देवाच्या बापाची कुशी हांव जारी करता आनी केदाळा स्वामी जेजू देवा बापाची कुशी जारी करता. तेच वखता तें जारी केल्या उपरांत सर्वेस्पर देवाचो थाळो आयकता हो म्हजो मोगाचो पूत ताजेर पवित्रत्व पारव्या रुपीन देवून येवचें हांव तो पळयता. आमकां पुरा कशें जायचें गोत्ता की पयलें आमकां मेळाचें मागीर आमी देवाचो पटलाव करया म्हणचें. देवाचे उपादेश मागीर पळया. पयलें म्हाका समाधान जाय पयलें म्हाका तें जाय पयलें म्हाका हें जाय देवाचे उपादेश मागीर पाळचें पयलें म्हाका मोग करिसे. पूण पवित्र पुस्तक हांगा सांगता सर्वेस्वर स्वामी जेजू म्हणटा बापाची देवाची कुशी कशी आसा तें पयलीं हांव करता आनी ही कुशी केल्या उपरांत सर्वेस्पराक देवाचो आत्मो पारव्या रुपी येवन देंवता आनी तो म्हजो मोगाचो पूत म्हूण म्हणटा. आमी पळयता जेजू क्रिस्त त्या कुसाचें मरण मरल्या उपरांत कश्ट मरणाचें मरण मेल्या उपरांत जेजू जिवन जाता आनी ताका स्वर्गारोहण जाता. एलिया प्रवादीक ताका मरच्या पयलीं सीदा स्वर्गारोहण जाल्लें. जेजूक पयलें खुर्सार तो मरता उपरांत ताका स्वर्गारोहण जाता. मग खुर्सार मरता आसतना जेजू म्हणटा बापा म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी जावं तुका हांव विधेय जाता तुका हांव विधेय जाता. आनी जेजू बापाक पयलें विधेय जाता आनी विधेयपणा वरवीं सर्वेस्पर देव ताका परत जिवंत उठोवन पयत पुस्तक म्हणटा सांत पावलोन बरयल्ल्या पत्रांत जायते कडेन उल्लेख आसा सर्वेस्पर देव ताका जिवंत उठयता आनी ताका सर्गार आपोवन व्हरता. आमी 4थ्या अध्यायान पळयलें जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा पवित्रत्व जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. आमी सगळ्यांनी वाचलां आमी सांगाचें म्हणून ना. थंय 40 दीस 40 राती थंयचो उपाशी आसलो आनी ताका 3 थाळण्यो येतात. पयत पुस्तकांत आमी पळयता खंयसरी आंजबडीवांनी येवन ताका तें रावयल्लें आसा ना. पयत पुस्तक म्हणटा 11 वाक्य म्हणटा 3 ताळण्यो जाल्या उपरांत तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देव देवत येवन ताची सेवा करूंक लागले. केताळा देवसार वेता हाका ताळण्यो जाय तितल्यो दिता स्वामी जेजू त्या ताळण्या वयर सयत व्हरता ताजे उपरांत देवसार धांवता आनी थवळ आंज बडवे येतात. हें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज भोगूंक पुरो आमकां पुरो इतले कश्ट आसात. बायबल पयलें हांवें पाळयचें जाल्यार पयलें म्हजें पुरा कश्ट परिहार जायचे पयलें म्हजें पुराय पिडा गूण जायचे पयलें म्हजें समस्या परिहार जायचे ताजे उपरांत हांव पुरा बायबल पळयता हांव मिसाक वयता हांव नव्यान करता बायबल अशें पुरा मागीर पयलें म्हजें समस्या पाळून दित. पयत पुस्तक म्हणटा पयलें ह्या वेळार सर्वेस्पर देव ह्या पुरा थाळण्यो तुज्या जिवितांत येताना ताजे वेळ जैतवर तुज्या पिडे वेळार तुज्या कश्टा वेळार तुज्या सर समस्या वेळार तूं
देवाक साक्षावन देवाचे उतराचेर साक्षावन जिवंक तयार आसा गे जेजूक त्यो थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्रत्म्यान त्या बारव्या रुपार आयलो आनी उपरांत ताका स्नान जाल्या उपरांत त्या थाळणी आसचे कडेन आरण्याक व्हेलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव या सर कश्ट म्हणल्या सर अनवरां म्हणल्या सर समस्या म्हणल्या थाळण्यांचेर म्हाका तुका मुखार जावन पळयता. म्हजो पूत म्हजी धूव म्हज्या उतरां प्रकार चलोवन विधेय जायत गे आशेवन पळोवन आसा मोगाच्यान पळोवन आसा. आनी खेदाळा सोमेन दिसोन देवाची उतरां ते पळयत बसले उतरां कोट करना ते सांगून देवसाराक धवडायलें. आज हांव आनी तुयी देवाक खाल जावन ताच्या उतरांक आमी कोट करना जियोंक सक्तावंगी म्हणलें सवाल. आमकां सगळ्यांक जाय जें कशें म्हळ्यार पयलें आमकां जाय जाल्लें मेळाचें ताजे उपरांत आमी येता. म्हजे कडेन मुस्ताणान सांगलें आसा पयलें म्हजें हाळे हें पुरा समस्या जावं दी तूं मागणें म्हणटा तें पुरा जावचें न्ही हे पुरा समस्या सॉल्व जावं दी ताजे उपरांत हांव येता. पयत पुस्तक म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे पयलें तूं विधेय जा म्हज्या उतरांक. जर तर एकलो खोटी जिणी जिवनंत आसा ताका समाधान मेळाचें जैत मेळचें पुरो म्हळ्यार खंयसर जाता. पयलें बरी जिणी जिये सर्वेस्पर देव तुका शांती समाधान दिता. हांव शांती समाधान म्हाका जायचें पूण हांव खोटी जिणी सांडिना म्हळ्यार जाता की जायना. बोगसाणें दिजे बोगसाणें दिनासतना तुजें मांडो टेन्शन रावचें कशें. पयत पुस्तक म्हणटा तुवें बोगसाणें दिजें म्हणून ना 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 हांव बक्षिना तें पुरो जावचें ना म्हाका हें जायचें पयलें जायना. देवाक विधेय जा खाल जा बोगसाणें दी आपापीन तुका मोत शांत जाता समाधानीन तूं जिवंक शकताय समाधानीन तूं जिवंक शकता. देवाचें हासरपण देव तुजें तें आसा म्हणलो अनुभव करूंक शकताय तूं. त्या देखून देवाचो अनुभव करचें जाल्यार देवाक विधेय जावन चलचें मस्त गरजेचें. त्याच प्रमाणे आमी पयत पुस्तकांत पळयता देवाचो तो ओर्थो मोग एक घडी हांवां तो नियाळ्या मोगाचें. रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 37 आनी 38 वाक्य अशें म्हणटा इतल्या हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणूच जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकची नात. असलो मोग देवा बापाचो जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याचो. कितले परत तुमी एक नियाळ्या हांगासर म्हणटा हांव खंडीत जावं हांव जाणा जिवीत मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं जर तर देवदूत अर्दोस पडून मागता जाल्यार आळे ह्या मनशाचो मोग करनाका म्हळ्यार देव तुजो मोग करता. केदे व्हडले अधिकारी केदे व्हडल्यो शक्त्यो येवन सर्वेस्पराच्या अर्दोस मागता जाल्यार आळे ह्या व्यक्तीचो तूं मोग करनाका म्हळ्यार देव म्हणटा हांव ह्या पुताचो हांव ह्या दुवेचो मोग करता. तुमी कोणीय म्हाका आडावंक जायना कोणेंच म्हाका आडावंक जायना. हांव ह्या पुताचो हांव ह्या दुवेचो खंडी जावन हांव मोग करता. पूण हो मोग साकूंक अनुभव करूंक हांव आनी तूं साकान हांव मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या अडखळे वरवीं. पळयत पुस्तक म्हणटा खंयच्योय त्यो पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय कितेंय जावं देवाचो मोग आमकां येवन सुद्दां आडाव कोणूच साकाना म्हळ्यार ते निरंतर ताजो मोग देवून आसा. पूण खंयसर तें सोमाना हांव रिसीव करतासतना ताजो अनुभव करतासतना ताजो मोग दराळ देवून आसा पूण तो म्हाका अनुभव जातासतना आनी ह्या अनुभवनांतल्या वरवीं हांव आनी तूं चलवत हांव चिंतया आमच्या कोणा एका व्यक्तीक कोणीय तो जावं दी कितलोय बरो संवसारार अती उन्नत बरो म्हणलो व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या पुताक जिवेशी मारलें जाल्यार त्या मनशाक 3 अवकाश आसात. एक आपल्या पुताक जिवेशी मारल्याक
कोणें तें मारलें ताका वचून जिवीशी मारचें. ताका आमी कितें म्हणटा, फारीक फोन म्हणटा. दुसरो अवकाश आसा, ताका नीती करता आदीन दिवचें, FIR घालचें, पोलिसां आदीन करचें, कानून कशें सांगता त्या प्रमाण चलचें. ताका आमी म्हणच्या नीती प्रमाणे जस्टीस म्हणटा. तिसरें आसा, फारीक फोणींग घेना, कानुनाकी ताका उपसिना, हांव ताका बक्षिता म्हणटा. पयल्या वर्गाचे मनीस आमच्या संवसारांत चड, दुसऱ्या वर्गाचे इल्लेक लोक मेळटीत, तिसऱ्या वर्गाचे मेळचे भोव उणे. पूण सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्याच पुता सोम्यान जेजू क्रिस्ताक त्या कुर्सार मारल्या त्या शास्त्री फर्जेवांक, थंयसर मारल्या सर तरेच्या लोकांक, सैनिकांक, सर्वेस्परा देवाक एकच एक कण मन केल्यार तांकां जिविशीमान काडी येत आसलें. सोमी जेजू म्हणटा, 28 मागल्यार 12 पौश दिनचे चड सैनीक येतात. तांकां जिविशी मारी येत आसलें, मारूं ना. तांकां तांचे वेर जजमेंट नीत करून घालूंक खरें येत आसलें, तांचेर नीत करूंक ना. तिसरें, सोमी जेजू कुर्सार घालता आसता म्हणटा, बापा तांकां बक्षी, तें कितें करतात तें नेणा. इतलेंच न्ही मोगाचें हांव सौतें मेळट सर्वेस्पर देव काडटा. आनी म्हणटा, जो कोण या कोण पुरा जिविशी मारले आसात पळय, तांकां मुझें पूत मुझें दू करता म्हणटा. चिंतूंक साध्य गी, एका मनशाच्या पुताक जिविशी मारल्यार सड्ड म्हळ्यार मनीस बक्षीत, पूण त्या जिविशी मारल्या व्यक्तीकच म्हज्या पुता बरें पळयता, ताका सक्कडें म्हजें दिता म्हूण कोणी मनीस सांगसो मनीस आसा गी. आमकां चिंतूंक साध्य गी. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या पुताक जिविशी मारल्या ह्या व्यक्तींक तांकां हांव बक्षिता मात्र न्ही, तांकां म्हज्या दयेसांत वारीसदार करता म्हणटा समोगाच्या. म्हणजे असलो एक विशिश्ट मोग सोमिया सर्वेस्परा बापा आसो, सोमिया जेजू क्रिस्त आसो आनी पवित्र आत्मे आसो. त्या देखून असलो मोग हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय. पूण कित्याक जायना, संवसार म्हाका तुका सोडटेच ना, संवसार म्हाका तुका व्हरता आनी ह्या संवसारी मोगा फाटल्यान हांव तूं आसल्या वरवीं देवाचो मोग हांव तूं अनुभव करूंक असाध्य जाला. आनी त्या देखून हांव तूं केवल थियरिटिकली म्हळ्यार खाली उलयत आसतना आमी देवा विशयी मस्त उलयता जरी ताजो मोग हांव तूं अनुभव करूंक शकना, मोगाच्यान अनुभव करूंक शकना. ताजो मोग आमी सांगलें असो एक विशिश्ट देवाचो मोग. ते बोगसूंचे मात्र न्ही, त्या जिविशी मारल्या व्यक्तींकच आनी ताजे संतोश जावन आसच्या म्हाका आनी तुका. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुका म्हजो पूत जावन हांव विसरून काडटा. पयत पुस्तकान जुवांच्या पयल्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा, आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हाका तुका एडॉप्शन केलें आनी तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क सर्वेस्परान म्हाका तुका दिला. असलो मोग जाणा जाल्ल्या वेळार हांव कशें हांवें ताचो अनुभव करीत म्हूण सांगीत. थळ हांवें गितांचें गीत ताजे एक ल्हानशें एक पॅराग्राफ हांव उल्लेख करूंक आशेतां. गितांचें गीत एक पुस्तक आसा, तातूंत थंयसर दोग मोग करणाऱ्या विशयंत एक सोलो आनी एक सली, त्या मोग करणाऱ्या विशयंत उल्लेख आसा. एक विशिश्ट तरेचो अत्रेक, विशिश्ट तरेचें बोगणां थंयसर उल्लेख जाल्यात. ते गरजेचें कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत तें कित्याक नियाळा म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आनी आमचो संबंध, ह्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभेचो संबंध ह्या विशयेन थंयसर उल्लेख केला. आमी जाणां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सर्वेस्पर थंयसर पवित्र पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्य थंयसर म्हणटा, जेजू क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो थाराक आनी मस्तक, तसोचो पोती आपल्या पोतयणेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पोतयणींनी सर संगतींनी आपल्या पोतींक काळजाय जाय. पोतयणेचो संबंध सर्वेस्पर सोमी जेजू आनी पवित्र सभेचो संबंध म्हूण वंजलान सांगतात. आनी असलो एक संबंध हांवें तुवें ह्या देवा लागीं दवरचो जाल्यार कसो दवरूंक जाय, ताचो अनुभव करीत जाल्यार
गीताचे आमी आत्मीक रितार तांदूळ चिंताप आटयसाय. आनी थंयसर वाक्य म्हणटा, पयलो अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, आपल्या तोंडाच्या उम्यांनी तो म्हाका उमो दिवं. आपल्या तोंडाच्या उम्यांनी तो म्हाका उमो दिवं. ताचो मोग दाकां सोऱ्यां प्रास मधूर. सोम्यां जिसूक सर्वेस्पर देवाक असलें बोगणा म्हाका आनी तुका आसात गी. देव येवन म्हजो म्हाका उमो दिवं, म्हाका मोग करूं, असलें एक विशिश्ट बोगणा म्हजे ते आनी तुजे ते आसात गी. जर तर हांव सर्वेस्पर देवाचो मोग करता, सर्वेस्पर देव म्हाका उमो दिवं दी. थंयसर म्हणटा तर दाकां रोसा प्रास मधूर. ह्या संवसारांत दाकां रोस म्हळ्यार भारी एक प्रमुख. जिजूच्या काळार थळे सुद्दां वय त्या खाजराच्या दाकां रोस गरजेचो आसलो. आनी उणें पडल्या वेळार जेजूस ते दाकां रोस करून दिता. काना शारांत आमी जाणाव दाकां रोसाक भारी म्हत्व. दाकां रोस पियल्या कडले लोक संतोशान उल्हासान भरता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचो तो मोग दाकां रोसा प्रास वर्तो जावन आसा. आनी तासो उमो म्हाका पुटलून धरून उमो जाय तो जावन आसा देवाचो मोग. देवाचो मोग अनुभव करचे म्हळ्यार तशें मोग करचो. दुसरें वाक्य म्हणटा, तुज्या थेलाचो परमळ स्वादीक वतलेल्या सुगंध द्रव्या परी तुजें नांव देखून सल्यो तुजो मोग करतात. वर म्हाका तुजे सांगाता सल आमी धावया. राय म्हाका आपल्या कुडांत व्हरता. तूं आमचो संतोश आनी उल्हास. दाकां सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाखणतल्या. खरेंच तुजो मोग करूंक फावो. कसलें एक बोगणा ती सर सली एकत उलोवन आसा. म्हाका वर म्हाका तुजे सांगता सल आमी धावया, सल आमी धावया. म्हजो आत्मो जर तर देवाक घेवन हांव सांगान सर्वेस्परा देवा तुजे सांगात हांव धांवता, तुजे सांगात हांव चलता, तुजे सांगात हांव धांवता. म्हाका ह्या संवसार न्ही, म्हाका तुजो गरजेचो. तुजे सांगात हांव खंय जाल्यार वचूंक तयार. आनी जेजू क्रिस्त म्हणलें ती उल्लेख. कोण म्हजो पाटलाव करूंक शेता आपल्या आवय बापायक भाव भयणीक सगळ्यांक सांडून दी आनी म्हजो पाटलाव करूं दी. ही सली तो आत्मो म्हणटा चल सांगता आमी या, आमी धावया. आमचे इतल्या सांगता मधुर संबंध जावन हांव आनी तूं बसया. आनी थवळ सर्वेस्पराचो अनुभव हांव आनी तूं करूंक शकता. सर्वेस्पर देव आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव हांव आनी तूं करूंक शकता मोगाच्यान. त्या देखून आज देवा लागीं आमी मागया, सर्वेस्परा देवा म्हाका तुजो अनुभव करूंक कृपा दी म्हणून आयचें वासाप आमी नियाळ करता आसतना ह्या घडी आमी मागया. इमॅन्युअल देव आमचे सांगात आसा म्हणल्या देवान दिल्या वागदानाक क्रिसमस थोड्याच दिसांनी आमी आचरण करच्या वागदानाक वेळार सर्वेस्परा देवा लागीं आसा मागया. सर्वेस्परा देवा तूं आमचे मदें आसा म्हणलें अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी. कशें तें गितान चली हांव तुजे सांगाता तुज्या उम्याक राखून आसा, तुज्या अत्रेगून आसा, तुजे चल तुका सांगात घेवन हांव धांवंक आशेता, तुजे सांगातपणाक आशेता. तसलेंच बोगाप तशेंच सांगातपण तुजें आसा, तूं आमचे मदें आसा म्हणलें बोगणा एक्सपिरियन्स करूंक अनुभव करूंक आमी आतां देवा लागीं मागया. मोगळा सर्वेस्परा बापा सुम्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्या क्रिसमस आनी थोड्याच दिसांनी आमी आचरण करूंक आसता आसतना आज आमी तुजे लागीं मागता सोम्या तूं आमचे सगळें आसा म्हणलो अनुभव आमकां करूंक कृपा दी. आज तावन सदांच असलो अनुभव वाडोनूच वचूंक आमकां कृपा दी. तुजो थाळो आयकूंक हर एका घडये तुजें महत् कार्यां आमी अनुभव करूंक आमकां कृपा दी सोम्या. जिवितान जावचे हर एक घडीत, जिवितान जावचे हर एक वेळ, जिवितान जावचे हर एक वैशिश्ट तुजे तावन तुज्या महिमे वरवीं जाल्लें म्हणलें वळखूंक आमकां कृपा दी सोम्या. सोम्या जिसू तुका अनुभव करचें भाग आमचें जावं दी. ह्या पोटी आमी आचरण करचें क्रिसमस केवल इतल्या वर्सांनी आमी आचरण केल्ल्या रितीर न्ही सोम्या, एक विभिन्न रितीर आमी आचरण करूंक आशेता. आनी थंय जावन आसा तूं आमचे सांगाता आसाय. तुजो अनुभव आमी जोडूंक आशेता. तुजें अनुभव आमी हर एका घडये भोगूंक आशेता. तुजो अनुभव
आमकां विविध व्यक्ती मुखांतर ह्या संवसाराच्या ह्या पृथ्वे मुखांतर ह्या इतर हर एका घटना मुखांतर तुजो अनुभव सोडूंक आमकां तूं कृपा दी. आमच्या जिवितांत आसचें हर एक तरेचे खंत बेजाराय निवार. तुज्या सांगातपणांत कशें ते शुनेमाचे श्री आपल्या शुनेमाचे शैली त्या मोग करणाऱ्याक आशेवन आशिल्ली, सांगाता घेवन सांगाता जियोंक आशिल्ली, त्याच प्रमाणे सुमिया आज हांव तुजे लागीं आमी मागता हांव सुमिया तुज्या सांगातपणान जियोंक, तुज्या अनुभव सोडून जियोंक, तुज्या व्यंगेंत जियोंक हर एक घडी आमकां अनुभविसूचें एक महाभाग आमकां रस सुमिया कृपा दी सुमिया. आनी त्या सांगातपणान आज तावन प्रारंभ केल्ली आमचे जिविताचें पैण क्रिस्मसा दिसा वर्त्या संभ्रमान देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलें वर्त्या भावार्थान आमी अनुभव करूंक आनी तो मोग हेरांक वांटूंक आमकां कृपा दी सुमिया. आनी ह्या मुखांतर नव्या वर्साक आमी पांय दवरता आसतना एक अनुभवी व्यक्ती जावन सर्वेस्पराक आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव जोडून घेवन त्या अनुभवा प्रमाणे जियोवचें आनी मुखलें वर्स आमी त्या नव्या अनुभवान जियोवचें तसलें भाग आमचें जावं दिवन मागता. आमेन. Let us look at Jesus. Let us fix our eyes upon Jesus, thanking Jesus for all the good that He has done for us. Let us praise God for all the good things in our lives. Jesus, we thank you for supernaturally protecting us. There were many instances in our life where we could have got hurt, where we could have got defamed among our friends, where we could have got emotionally hurt, where people could have ridiculed us, but you guided us and protected us. We thank you for that. Jesus, we thank you for the good health that you have given us in these past years, and we praise you for all the good things that has happened to us and how miraculously you have protected us. Lord, we pray specially for all the people who are in the hospitals, who are suffering through the COVID diseases and who are having different ailments and sickness. Lord Jesus, through your mighty hand, touch them and heal them and deliver them. You have said that you are the healer, and you have said that you are the same yesterday, today and forever. Lord, we pray that through your word, let each one of them receive a supernatural healing right now. Through your blood, let them be set free by the power of the Holy Spirit. May every ailment, may every sickness, every disease, every hereditary disease be cured in the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, we surrender the doctors to you and all the medical staff who are giving treatment to the patients, where their minds are filled with tension, where their minds are blanked out, where they cannot find the right disease. We pray that through your precious blood, cleanse their mind, protect their families, protect them as they do service, mightily guard them and lead them. Let them administer the right medicine and give the right medicine and give the proper treatment. Spirit of God, we pray that you heal each person mightily. Let every disease may be healed. The pain in the heart, let it be healed. Let the arthritis disease may be healed. Let every pain in the body may be healed. Jesus, we pray for the kidney stone you are showing right now through your precious blood. We pray that the persons who are having kidney stone right now may be healed by the precious blood of Jesus. Lord, we pray every individual who is undergoing suffering and pain, through your mighty hand, let them receive the healing and let them see a supernatural shift in their body today. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my
will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Lord, we welcome the mighty presence of the Holy Spirit in our life. We surrender our mind to you. Let every wicked and evil thought, we surrender it to you. Let every inner scars in our life, which are their inner wounds, which have not healed during many years in relationships with the different people or through experiences or conduct of other persons, we surrender it to you. Jesus, heal our inner wounds right from the womb of our mother until today. We surrender every single inner wound that is being a blockage in our life for the change of our attitude, for the change of our lifestyle, for the change to believe in you completely. Jesus, we surrender our inner wounds to you. Heal them completely. We surrender our heart to you, Jesus. Every wicked desire, anything that is against your kingdom, we surrender it to you. Purify it and heal it and cleanse it. Jesus, we surrender our soul to you. Cleanse it and make it whole. Jesus, as you cleanse our soul, may the mighty power of God flow through our body, cleanse and heal every wound in our body, heal every situation and change every situation. Lord Jesus, we invite you in our situation. We invite you in our workplace. We invite you in our relationship. We invite you in our college, among our teachers, Jesus, among our friends, among our families. We pray for all the priests and the nuns, especially Jesus, mightily anoint them and lead them. Lord, we pray that you bless our community and you lead us through your mighty Spirit. Lord, we also pray for everybody who are affected directly or indirectly due to the COVID pandemic. We pray for the people who have lost their jobs, people who have lost their family members, people who are suffering right now. Through your mighty grace, we pray for a supernatural deliverance and set free over their family. May the hand of God be upon them. Right now we pray that you shower your blessing and change the situation. Jesus, you are the healer of our life. We pray that you send your word and heal all our diseases. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. Hallelujah, 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 hallelujah,
thank you, Jesus. Very God का जी, सौगात का जी. Spirit, Lord Jesus, hallelujah. I see the Lord touching somebody with the speech deformity. The Lord is blessing the person. I also see the Lord blessing and delivering somebody who is not able to remember things. The Lord is going to grant supernatural power to remember. The Lord is asking you to claim this promise. The Lord is also showing that somebody who is being praying for a better eyesight is receiving the eyesight right now. I see the Lord also healing the stomach and different pains in the body of different individuals. I see somebody who has gotten into an accident and asking God, why have I gotten into an accident? Why is this happened to me? The Lord is telling, trust Him and rely on Him, and you will see the way. The precious Lord is showering His Holy Spirit mightily and is changing the situation of the family members. I see many individuals being blessed right now by the mighty power of God. I see families being changing. Where there was hatred, I see the love of God going to come. I see the Lord blessing few individuals with riches. The Lord is also guiding and healing and delivering few people. The Lord is showing that few people who are praying for the guidance in their education, in the field of their job, in their career, or in something related to leadership, the Lord is guiding you today. The Lord is telling, rely on me and rely on my word, and I will guide for you. I see also certain people who are praying for certain things about a particular place. The Lord is granting you deliverance, and the Lord is going to move in that place and move there with you, and you will see a supernatural change in your life. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮನವು ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. Jesus, we pray that your love may fill our hearts right now. Help us to forgive each and everybody. Change our heart. Lord Jesus, we pray for the peace in the families. We pray for the individuals who are suffering in their families due to unforgiveness. We pray for the couples who are separated due to anger and misunderstanding. Right now, Jesus, let your heart be filled in their families. We pray especially for the children who are suffered due to the consequences of the decisions of their parents, couples who have been divorced. Right now, Jesus, let them feel the love of God. Let them be loved through your presence. Help them to experience the love of God. We pray for every individual who is feeling right now rejected. Jesus, we surrender them to you. Help them to receive and accept you as their personal Savior. Help them to receive the love of God. Help them to shower your love upon other people. Jesus, mightily touch each and everybody. Help us to experience your divine love so that we may shower the love upon other people. सकडा मी दिबी घालया सोम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक येता. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दाबया.
देवाच्या उतरां मारिपात आमी आयकलें ती विधव स्त्री त्या निती करता लागीं परत आनी परत आनी परत परतूंक लागली आनी ते स्त्रियेचे ते उपाग नाकात म्हणल्यार त्या मनोभावान त्या निती करतान कितें तिका गरज आसलें दिजय आसलें नीत ती दिली. आज आमी मोगाळ भावां आनी भयणी परत आनी परत भावार्थान मागतना सुमयाची दारां आमी बडयतना सुमी आमकां उक्ती करता. तेदगून सुमयान म्हणलें मागा आनी तुमी घेतल्या, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. तर ह्या घडये भावार्थान पातयेनीन आमी मागया मोगाचें न्हू. कितें सगळें तें सवांग घेवन ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. सकड सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. कुटुंबांतल्या सकड सान्याचो नांवान उडासा काडया. आमच्या कुटुंबांत घरांत कितें समस्या आसात, कश्ट आसा, पिडाशिडा आसा, दूख आसा, कोणी कुटुंबाचो सांदो वायट वाटेन वा वायट सवयांक बली जाला, गुलाम जाला आनी ताका लागून कुटुंबाचें समाधान शांती बिगडल्या जाल्यार तसल्यांक आमी आमच्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करून हे घडी मागया. सभाजन तरणाटे म्हजे लागीं विविध जाग्यांनी वचून कामा खातीर सोदना करना आसात. ह्या कोविडा वरवीं जायत्यांनी कामां उगडावन घेतल्यांत, कामां नात, एका लेकान थोडे कांगाल जाल्यात, बिझनेस थोड्यांनी उगडावन घेतला आनी निराश जावं पावल्यात. जाल्यार सभा तरणाटे आसात, मागोवंक सांगलां तांच्या आवय बापायनी वडिलांनी तांचे खातीर असल्या तरणाट्यांचो युवाजनाचो जे कोण काम ना कामा खातीर सोदना करना आसात तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. सुमी तसल्या तरणाट्यांक युवजना व्यक्तींक आपडून दी, तांकां धैर्य दिवन दी, समाधान दिवन दी आनी प्रत्येक जावन तांणी आशिल्लें एक बरें काम सुमी तांकां प्राप्त करून दी आनी त्या मारिपा तांचो फुडार तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी तांणी व्हांवोवंक कान मारूंक सुमी तांकां आदार दिवन दिवन आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांत आसच्या आनी तशेंच आमच्या मोगाची कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां प्रत्येक जाण विविध तरांच्या पिडेन वळख जाल्यान कश्ट जातात तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. आमची मागणी आमची तेसावां आमच्या कुटुंबाची तेसावां सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. सगळ्या संवसारा खातीर मागया. ही कोरोना पिडा बेगीनच थांबोवन दी, पयस सरून दी मागया. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आमच्या बापा साहेबा खातीर, सकड बिस्पां खातीर, आमच्या मंगळूर देशच्या गोवळे बापां खातीर आमी विशेष तरान तांचे खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या मिसावा खातीर मागया. ह्या जाकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया विशेष तरान. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयां समर्पण करया. सुमी हर एक लागीं आपडून दी, गूण करून दी, सुमयेची कृपा सकत तांच्या जिवितान वाळून दी म्हणून आमी मागया. आनी ह्या सर्वांचेर आनी आमचेर सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंता सुष्टांग नामान करुया, पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या. सर्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या भावार्थाचे बळतिव्या. जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच तळ्यात हसीता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्थता. प्रार्थुया. ये देवा विशेष साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सवकडात तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो बळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर. सदांच तुजी इश्टागात बघून तुझ्या मोगान जियोंक आमकां आदार लाभय. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना.